जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव पृथ्वीचेर स्वस्थाय हाडूंक आयला म्हूण समजूं नाकात. हांव स्वस्थाय न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयलां. कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर हाड, धुवेक तिचेर आवयचेर हाड, सुणेक तिचेर सासूचेर हाड, दोशी करूंक हांव आयलां. मनशाचो दुस्मान ताजोच गोडचो लोक. म्हजें म्हूण आपल्या बापायचो वा आवयचो अदीक मोग करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजें म्हूण आपल्या पुताचो ओ धुवेचो अदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येना तो म्हाका पळतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव होगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीस जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगोर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन सोंपयल्या उपरांत जेजू तांच्या हेरां नोगरांनी शिकोवन दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय तावन फुडें गेलो.